विश्व कोंकणी वाहिनींतू सक्कड वीक्षकांक स्वागतू आणि नमस्कारू. हांव जयश्री पै. आत्ता तुम्ही पळयलेले चित्र ते रूख अशा पुरो पर्वत, गुड्डो, पक्ष्यो पुरे प्रकृतीक संबंध जावन आशिल्ले. तसेल एक चित्र करच्याक ताजे मागशे आशिल्ले सृजनशील, परिणित आणि प्रतिभान्वित श्रीमती भागीरथी भंडारकार हाजे आमगेलो टसाची म्हूण सांगूक संतोष जाता आसा. आणि ऑयल आणि ॲक्रिलिक बಣ್ಣांतू भायले जगत्याक चंदाय हाडचे हांगेल कलात्मक प्रवासू हांगेल प्रवासा काणी वेगळे आसा. आनी एक शाळेंतू कला शिक्षकची जावनूय आसाची. हांगा चेडवांक मोगान तांगेले टॅलेंट भायर हाडच्याक हांनी प्रयत्न करताची, भायर हाडताची. आणि साहसाच्या कामांतूय हांकां मस्त एक नमुन्याचे इंट्रस्ट आणि मना खुशी. सिंप्लिसिटीन तो चंदाय हाडची तसले आमगेले सोयरे श्रीमती भागीरथी भंडारकर हांकां विश्व कोंकणी वाहिनीतू स्वागत करताची. हांगेले आनी पुराय विषयांतू खंयचे हांकां इंट्रस्ट आसा हे पुराय आमगेल संदर्शनांतू ऐकुया आणि मुखार वचा. नमस्कार. नमस्कारो भागीरथीका. तुमकां पळोवन म्हाका भारी खुश जालें. हांगा तुम्ही एक नमुन्याचे एक नेचराचे आर्ट करताची. मस्त एक चंदायेची वस्तू एक सान विषयांतू चंदाय हाडताची. सो तुमकां कंग्रॅच्युलेशन्स आणि आमगेले अभिनंदन. आता तुमगेले परिचय करताची आमकां तुमकां एक कला कडेन कशें तुमगेले मन आयले म्हूण एक आमकां सांगीत की. सगळ्यांक नमस्कार. हांव भागीरथी भंडारकार. म्हगेले अन्नाल नांव रघुनाथ पै. कॅनरा बँकांत आशिल्लो. अम्मा गृहिणी जावन आशिल्ली. मागीर वार्डीक जावन भंडारकार फॅमिलींतू आयले हांव. मावाल नांव दामोदर भंडारकार. माई सावित्री भंडारकार. म्हगेले मावय ज्युवेलरी बिझनेस जावन आशिल्लें खंय मंगळुरांतू. ओके. मागीर त्याच बिझनेसांतूय म्हगेलो बामूण काशीनाथ भंडारकार आशिल्लो. मागीर म्हाका 2 चेडूं आतां व्हड्ड जाल्यांची. म्हगेले पुताल नांव पवन भंडारकार म्हणून US सॉफ्टवेरांत आसा, कंप्युटर सायन्स शिकून. मागीर धुवेन मणिपालांतू वक्षा युनिवर्सिटीतून कलिनरी ग्रॅज्युएशन केला. वय JW मॅरियट पुणेंतू इंटर्नशिप कोरून आतां तिने घरातून क्लाउड किचन म्हणून तिगेलो ओन स्टार्ट केला. वय स्टार्टअप टाईप लायक रिस्पॉन्स असता. वय व्हेरी गुड. खुशी जाली. वय मागीर तुमगेले बाल्य खंयच्या गांवांत जाल्लेले त्या विशय आनी तुमकां कला कडेन कशें तुमकां अट्रॅक्शन जालें. ड्रॉइंग करचे कशें तुमी शिकलींची म्हूण एक सांगीत की. म्हगेलो अन्नान बँक आशिल्ली मेती. म्हगेलो बाल्य एक्चुली स्टार्ट जाल्लेची गोवा, मागीर शिवमोगा, विंगड जागीर सागर, तशी बँगलोर, चेन्नई तशी. जाल्यार इतलें स्कूल आसल्यार ड्रॉइंग म्हळ्यार स्टार्ट जाल्लेच म्हाका 8th तुकून. वय ताजे फुडें स्कूल आसल्यार ड्रॉइंग पिरियड म्हूण नाशिल्लें. एक स्कूल खंयची स्कूल आशिल्लें जाल्यार त्या पिरियडांत आमकां तुगेले गार्डनांतू काम करे सुचे, बरें कोयर काडचे, वीड्स काडचे, तसले सकड एक्टिविटी करयता आशिल्ली. ड्रॉइंगाक इम्पॉर्टन्स नाशिल्लें. जाल्यार गोवा ट्रान्सफर जाल्ले 8th येताना. तेन्ना थंय एक पोर्चुगीज टीचर लिजिया कॉन्सेगा म्हणून. वय तीन एक्चुली ड्रॉइंगाचे एक इंट्रस्ट हाडयले म्हूण येता. आमकां गार्डना बसून आउटडोर ड्रॉइंग, मागीर डिफरंट टायप्स ऑफ ड्रॉइंग शिकयली तिने. म्हळ्यार तुका थ्रेड यूज करून मागीर टायल डिझायन कराची इंट्रस्ट हाडोवच्याक. मागीर बेडशीट डिझायन, बॉर्डर डिझायन कराची. तुमकां एक पोस्टर तुमी कोणाक वेलकम करू आसल्यार कशी पोस्टर करताची डिझायन तुमगे लोन कराची. क्रिएटिव्हिटी. वय तसले सकड आयडियाज दिवचे. मागीर एवरी फेस्टिवल तुमी कशी सेलिब्रेट करतात तशी. मागीर थंब पेंट म्हणून थंबाक पेंट लागून ताजे थ्रू आमी कसन पुरे कोरयेत तशी. मागीर तुगेले फ्री हँड डिझायन म्हणल्यार. मागीर आनी एक टायप आशिल्ली कसं म्हळ्यार
फर्स्ट बेज खंयचे कलर घालचे आमकां खुश येईल कर कशी करचे ताजे पयलीं ब्लॅक क्रेयॉन्सान कवर करचे ते कवर करतरी कंपसान आर्ट कार्व करचे तेंच्याना कंपस कंपस जॉमेट्री कंपस ताचेर आमी कार्व करता ताजे तेजन ते इफेक्ट कशे येता म्हळ्यार एक नाईट टायमाचे लुक येता रात्रीक स्टार दिसता तुका तशी ते एक आर्टाक हें करचें सो आत्तां चेडू आमकां असल आयडिया जाय यूट्यूब तुगेले फेसबुक सोशल मिडिया मेळटा जाल्यार आमी लक्की त्यामुळे आमकां त्या टायमार त्या टिचरांचा कडेन अशी सकड शिकोवचे आशिल्ले स्प्रे पेंट मस्त नमनार तिणें शिकयला तेदना हांव केलेले वर्क चंद दिसून तिका नोटीस बोर्डार घालचे आशिल्ले सो तेय तुकून म्हाका एक नमना आनीक एक इंट्रस्ट स्टार्ट जाल्ले म्हूण येता स्कूलाचे स्कूल डेज तुकून तशी ऍक्च्युली म्हगेलो प्रवास स्टार्ट जालेले म्हगेल्या स्कूलाचे 8th स्टँडर्ड तुकून म्हूण हांव म्हणटा तुम्ही केलेला आर्ट आस की हुडगास की तुमकां वय हांव तेदना केलेलो आर्टा बूक न्ही हांव आजी हाडला प्रिजर्व केला तसं म्हळ्यार अशी पळय तिने केलेले पुरे व्हेरी नायस बूक चिकेयान जाला जाल्यार अशें पुरे अशें पळय हें असल वर्क पुरे नोटीस बोर्डार घालचे आशिल्ले आनी कसकी ते पुरे उडगासाक दवरला हांवें जाव येता व्हेरी गुड हे साधारण आता कितले 30 years फुडली की म्हणून हय 35 years मोर दॅन 35 years म्हूण येता तू दवन घेतला ना लाईन वर तू एक फावटी स्टार्ट केल्यार राबोवचा फुल्ल ते एक पिक्चर जावताय तू कोरका सो हे पुरे सन्नपणेचे म्हगेले हे फ्री हँड डिझायन हे पुरे नोटीस बोर्डार घालले तेदान पुरे अशी नाव बरोवन पळय नाव बरोवन हें केलेले पुरे नोटीस बोर्ड खुशी पिक्चर रायल्या म्हणून कसं करचें आशिल्लें म्हळ्यार टायम वेस्ट करना अशी घरांत जाल्यार अन्नाक कसं न्ही बाद दिना तशी तुगेले सना डायरीन तू अशी पळय डायरीन तू मागीर इन्विटेशन कार्ड आनी तू पुरे हांव करचें थंय तुगेले वय त्या पुरो थंय तुकून म्हगेले फाउंडेशन पडले म्हण इंट्रस्ट चड स्टार्ट जाल्ले म्हण शिकोवन सना रूख तुगेले तेदनाचेची पुरे व्हेरी नायस हो तुगेले चड डिस्नी कॅरेक्टर्स तसं सकड हांवें केलेले डायरी आजी हांव दवरला ना स्टुडंट्सांक हांव असल कोरयता म्हूण हांव दाखोवचें आनी टिचरान केलेले म्हणटा ते चेडूंक तशी असल ग्रीटिंग कार्ड्स त्या पुरे वेस्ट करना तशी फाउंडेशन पुरे पेन्सिल वर्क तशी हे तुगेले डिस्नी कॅरेक्टर मिकी अँड मिकी आनी मिनी असल सकड तेदन पुरे सना सान एजारी असल सकड खुशी करचे तशी वर्स जाता कशी तुमगेले विकसीत जावन आयले ऍक्च्युली 8th तू स्टार्ट जालेले ड्रॉइंग इंट्रस्ट साधारण 10th ताईं हांव इंट्रस्टार करचें आशिल्लें जाल्यार सॅडली 10th आसतना म्हगेली अम्मा गेली तद नंतर आमगेले सकडाले लायफ चेंज जाले आमगेले रिस्पॉन्सिबिलिटीज चडले प्रायोरिटीज पुरे म्हाकशी गेले जसं पुरे इंट्रस्ट आशिल्ले पुरे म्हाकशी गेले सो तशी एक ಸ್ವಲ್ಪ काळ गॅप आयले मागीर वाडीक जावन चेडू जातना म्हगेल चेडाक पुत्ताक मस्त इंट्रस्ट ड्रॉइंगाक म्हूण ताका घेवन हांव ड्रॉइंग तुगेले शेवगूर आर्ट स्कूल विष्णू शेवगूर सरा लागीं ताका व्हरतना थंय बायल मनशांनी चंद करता आसची त्या पळोवन म्हाका उपास ते फुडली एक आशेस पळय मनांत आशिल्ले ते उठयले कळ्ळें जाल्यार म्हाका तेदन भैया म्हाका हांगा टायम स्पेंड करूं जात की क्लासा जॉईन जावेत की ना की कितें म्हळ्यार हांव त्या टायमार घराची कशी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आशिल्ली म्हाका माय माव आमगेले ओट्टू आशिल्लीची अशें हांव आमगेले बामणाक हेल्प करता आशिल्लें अंगडी येवन म्हळ्यार आमगेलो बामणो ज्युवेलरी बिझनेसा ओटूची सायड बाय सायड इन्शुरन्स फिल्डांत आशिल्लो सो ताणें क्लायंट विजिटाक आनी ताका वचूंक आशिल्लें आंगडसून तेदन आमगेले भांगरा अंगडी तो आमी विंगड स्टाफा वयर सोडचें जायना हांवें बसचें आशिल्लें सो इतलें कमिटमेंट आसतना
म्हाका ड्रॉइंग क्लासा जॉईन जावका म्हण आशी असल्यार जत्त वेळ म्हण सांगून हांव म्हगेल्या बामणाला हे विशय सांगताना तितलो म्हाका सपोर्ट केलो म्हळ्यार म्हगेल्या बामणान कसनी ना तुका सकाळी अंगडी येवका जाल्यार तू थंय वचून मागीर थोडे वेळ तू पयसते शिकून मागीर अंगडी आयल्यार पुरो म्हूण Very तितलो म्हाका सपोर्ट केल्लो ताज नंतर हांव म्हाका शिकून पळयन कसं म्हळ्यार म्हाका जत्त गिनागी एक हांव स्टेप घेतले केलो पटी आमकां कसं प्रॉब्लेम व्हड म्हूण दिसता जाल्यार ते खंयचे एक स्टेप घेतल्यार तूं मागीर स्टेप बाय स्टेप मुखार कशें वता म्हूण सांगू जायना So, मोमेंट ते एक मोमेंट तशी हांवें एक 10 वर्स बरी आमगेले विष्णू शेवगुर सरा लागीं आनी तू तरबेती घेतले जाल्यार कसं म्हणच म्हळ्यार तितलो 10 वर्स तांतू मस्त वेळ म्हाका बस जायना आशिल्लें एक एक दीस न्ही म्हळ्यार 10 मिनिट बयस भितर मेल बामणाल फोन येता अर्जंट वचका वग्यो म्हणून 10 मिनिट हांव बयसून म्हगेले ड्रॉइंग विशय पातलाच भितर फोन येयलो तेदन म्हाका सरान म्हणचे आशिल्लें व्हड न्ही भागीरथी आज तू 10 मिनिट पुढे येयल नवा तुका बामणान तुका हें केलें नवा व्हड न्ही त्यांची तुका खुशी म्हणून सांगून तशी व्हेरी पॉझिटिव्ह सो तसं सकड तागेले गायडन्स पळय म्हाका आजीकय तागेले उडगास येता सो अशी म्हगेलो प्रवास स्टार्ट विकसीत विकसीत जालें मागीर तशें करता करताचे ऑयल आनी एक्रिलिक तुमकां भारी म्हण तुम्ही सांगितलं सर ते आता जे डिफरन्स कसो फरक कसले आनी तुमकां खंयची मिडियम करूं लाय जाता हांव स्टार्ट करतना ऑयल पेंटिंगारी स्टार्ट केलेलें ऑयल तू कसं म्हळ्यार एक तांतू केलेलें वर्क ते दोन्ही म्हाका करची खुशीची जाल्यार ऑयलाक आनी एक्रिलिका डिफरन्स कसं म्हळ्यार ऑयल चिके स्लो जाता कित्याक म्हळ्यार एक लेयर करतरी आनी एक लेयरिंग करूंक ते चिके ड्राय जाता वेट कर तू लेखील तितले फास्ट वचना एक मागीर तुगेले केल्लेले वर्काक ग्लास फ्रेम आनी घालून दवरल्यार मुखार सुन चिके फंगस पुरो आमगेले कोस्टल एरिया जाल्यार निमिती चिके मॉइश्चर आनी येवचे चान्स आसता ऑयलाक म्हळ्यार तूं फ्रेम आनी घालेल वर्काक ग्लास फ्रेम आनी घालून दवरता न्हू तूं तेन्ना ते चिके फंगस क्रमेण येताची म्हूण सांगू जायना तूं म्हळ्यार खंयचे टायमार केला ते समरांत आनी कोरका तूं ऑयल वर्क तूं थ्रू आउट द इयर करून घेवन बसूं जायना कित्याक म्हळ्यार पावसाळीन तांणी चिकेची आनी मॉइश्चर आसतना तशी एक्रिलिक कशी म्हळ्यार तुका फास्ट जाता तुका आतां कोणाक ते वर्क कोण सबमीट करूं आसा टायम कन्स्ट्रेंट आसा तसले टायमार पुरो एक्रिलिक लायक आतां चडावत आर्टिस्टान एक्रिलिकाची करचें मात्र कसं म्हळ्यार तांतू एक ड्रॉबॅक आसा ते कितले वगे सुकत पळय आतां तूं एक पेंट करतना तुगेले पॅलेटार इतले पेंट घालता वयना ते तूं एट ए स्ट्रेच बसली वाय जाल्यार तूं सोडू आतां हांव येता म्हूण करूचें थोडे वेळ भितर ते सुकता आतां म्हळ्यार पेंट तुगेले स्टेशनरी आनी व्हेरी एक्सपेन्सीव ड्रॉइंग इज अ व्हेरी एक्सपेन्सीव हॉबी म्हणून सो एक्रिलिकांत तें एक ड्रॉबॅक आसा अदरवायज मेंटेन करूंक असं कष्ट ना तत्तवळ एक अवंगल वल्ली कोण पुसून हें करीत सो चडावत यात म्हगेले वर्क एक्रिलिकाची करचें So you enjoy both, but I enjoy acrylic both. is more. Okay, Right. very nice. आता तुमगेले आर्ट अंतू कलाकृती हांव पळयले प्रकार तुम नेचर अंतू नेचराची पोर्ट्रेट आनी मस्त ना तुमगेले नेचर ते कसले तुम नेचर कसले अट्रॅक्ट आसा तुम्ही ऑब्जर्व केलं सम इथे म्हळ्यार म्हगेले 3/4 ऑफ द पेंटिंग्स पळय नेचर रिलेटेड फूल तुगेले लँडस्केप तसले आसा इथे म्हळ्यार फर्स्ट हांव स्टार्ट केलं म्हळ्यार 8th थंय एक्चुली टिचरान आमकां चड गार्डना बसून रूख पळोवन कराची गेल्ले येद्रादोन कराची आमी स्टार्ट केलेलेच तशी कळ्ळें मागीर ते विंगड शिकयला जाल्यार दॅट वॉज व्हेरी म्हळ्यार म्हगेले मनाक क्लोज अशें आशिल्लें ते ताज नंतर शेवगूर सरा लागीं आमी तरबेती घेतना आमी कंडे लागीं आमगेले कॅनवास ते इजील दवरून करतना ताणें म्हणचे भागीरथी पळय आकाश पळय तत्तवळ पळय कितले चेंजीस जाता पळय तांत कलर तूं रूख पळय आमी नेचर पळोवन कितले शिकचे आस पळय तूं रूख ह्या सायडातून पळय ते वत पडता सो तेदान तूं कसं चड घालका ते येल्लो चड तसलान तूं वर्कांत नेचरात तुका कलर कॉम्बिनेशन कळटा भितर गेले तशीच तुका रूख पळय काळोखशी दिसता बदल काळ आसव ते पान ना
जाल्यार ते डेप्थ दाखोवचे खातीर तूं भितर ते चड डार्क ब्लू तुका प्रशियन रियालिटी ब्लू ब्लॅक तशें मिक्स करून तशें कलर कॉम्बिनेशन तूं कोरका डेली भागीरथी तुका गार्डनान तूं लेची तुका एक दिसा एक फूल यूज करून तूं ते येद्रा दवरून कोरयेत तुका वर्क कितले इम्प्रूव जाता पळय तुका घरा जावचे आंबू काण पळय आंब्यान तूं कितले कलर्स आसता तुका घरा घरकड जाल्ले आंब्यान तूं ते ऑब्जर्व करी सो ह्या सकट ताणें नेचर दाखोवनूच आमकां चडावती आमकां हें शिकयलें आसा सो तशें चाव न्हू म्हाका ते मनान त्यांची खुशी करच्याक आनी कोणाकय जाल्यार ते एक पाटी पळयतना खुशी फिलिंग्स येता सो चडावती हांव नेचराचेच म्हगेले नेचर रिलेटेड पेंटिंग्स ಲೊಕೇಶನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವಚ್ಚುನು ಕೆಲವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಖಂಚೆ ಆಸಕ್ಕೆ तुमगेले कॅम्प तशें कसं आसता हांगा एक कुडला कला चावडी म्हणून एक प्लॅटफॉर्म आसा दक्षिण कन्नडाच्या आर्टिस्टांक चडावती मंगळूरच्या आर्टिस्टांक सो हांगेल थ्रू हांव एक ताजे मेंबर चावडीचे सो तांगेल थ्रू मस्त आर्ट कॅम्प्सान तो पार्टिसिपेट केला तशें आसतना एक 2017 की आमी एक बंटवाळांतू मंजी म्हळ्यार गांवांत 300 years ओल्ड एक घर तुगेले पत्तुमोडी जनता डिलक्साचेले मालगडेल घर सो एक नमने हेरिटेज प्लेस शे लायक सो थंय आमकां आपोवन व्हेलेले त्या लोकेशनाक थंय आमी एक्चुली बैसून कोरका आशिल्ली कसं न्ही आमकां कसन दिसता ते आमकां कसन खूश जाता ते तशें आसता तुमगे कला चावडी आर्टिस्टाले ग्रुप थंयचे आमकां वय थंय बैसून आमी त्या नेचरा मध्ये बैसून कोरूंक कसतने कोरयेत आमी ते आमकां कसन कोरका म्हूण दिसता तें कोरयेता सो हांव तेदना तांगेले नांगेन तूं म्हाका भाण पळोवन ते म्हाका भारी खूश जाले असल भाण आत्ताचे म्हळ्यार सिटीन तांणी आनी आत्ता जनरेशनाक पळोवचा मेळना कित्याक म्हळ्यार ह्या भाण पळयल सुद्दाक मेमरीज म्हळ्यार त्या जनरेशनाक कोण पुरे भाणा उदकान नाल्ल्यांचे पळय सो त्या पुरे स्वीट मेमरीज खंडीत येता म्हूण लेता सो ताजे खातीर हांव म्हाका ह्या कोरया म्हूण दिसलें आतां पुरो गिजर आरी ह्या उदकाचे ते नाणी येवचे एक नमना फ्रेग्रन्स ते नाणये लागीं कोडके फुडले घरा तूं पुळे तशें आशिल्ले गाय ते पुरे मिक्स एक नमने वाऱ्यान त्या पुरे मेमरीज ह्या भाण पळय येवका म्हळ्यार खातीर त्या घरान तूं बैसून एक्चुली हें हांव केलेलें ह्या पेपरार समेत सिलेक्ट जालां म्हळ्यार आयिल्लें तशी ते एक आमी ऑन द स्पॉट ऑब्जेक्ट ड्रॉइंग कसं न्ही कोरयता सो सुरवे प्लॅन करचे म्हूण ना स्पॉटार वचून सुरेका प्लॅन करताच की अशी करचे तशी करचे सुरेका प्लॅन करचे म्हूण ना ऑन द स्पॉट वचून आमकां कसं न्ही एक सिनर चंद दिसली तेन्ना आमी एक आमकां ते बसशाक ताजेद्रा कम्फर्टेबल जायन जाल्यार बैसून करच्याक आमी कसं कोरयत म्हळ्यार ताजे एक फोटो काडचे मागीर आमी खंय कम्फर्टेबल जाता थंय बैसून त्यांचे आमी आमगेले कॅनवसार हाडचे आशिल्ले जाल्यार आमगेले स्वल्प तांतू क्रिएटिविटी एक्झॅक्ट तशी न्ही ते एक्झॅक्ट केलें जाल्यार ते इट बिकम्स लायक अ फोटोग्राफ सो थोडे आमी तांतू मॉडिफाय करून आरोग्य जाय आशिल्ले बॅकग्रावंडांत घालून सो आमी करचे हांगा ते तुमगेले ऍक्रिलिकाचे कॅनवासाचे पुरे त्रयाना बगी जाले आतां तुमी एक ते सन्न नेचरान दिसचे फातरा वयरी सान असो चिके हॉड असो हाजे वयरी तुमगेले एक आर्ट गेलेले आसा हाजे प्रयाणा बद्दल सांगेत की हाडलेले आसा न्हू तुगेले एक 2019 म्हाका ड्रॉइंगाचे फोटो गार्डनिंगाचे इंट्रस्ट आसा तशें आसतना ते आमगे गार्डन लवर्स सेम कोणा पळय इंट्रस्ट आसा पळय प्लांट लवर्स आसाचे सो म्हगेले एक 15 जन आमी ओट्टू जावन आमी एक हसिरू बुट्टी म्हूण एक ग्रुप फावंड केले ताचे कसन उद्देश म्हळ्यार आमगेले घरकड जाल्यार झाड आमी एक्स्ट्रा कटिंग करून उडोवचे ना एक्स्ट्रा करून सन्न पोटांत घालून आमी एक इव्हेंट दवरचे खंयचे एक प्लेस सिलेक्ट करून थंय सेल करचे म्हळ्यार दुड्डू प्रॉफिट करून नर्सरी पशी मस्त उण्यान आमी सेल करचे हाजी निमित्ती सगळ्यांक एक जड्डा वयरी फ्रीक हाडका फ्रीक येवका प्लस आमी एनवायरमेंटाक थोडे कॉन्ट्रिब्यूट केले वरी कळ्ळें मागीर केलो रेर झाड तुका
आश असल्यारी नर्सरींत मेळना तांणी आत्ता पुरे कसं जावका तसल आसचे ರೇರ್ ಜಾಡ್ ಕೆಲವು ಬಟ್ ಸೊದ್ದುನ್ ಗೆಲ್ಲರಿ ಮೇಣ ಅಸ್ಸಿ ಪಡ ಅವಿ ಒಟ್ಟು ಜತ್ತನ ಕೆಲವು ಜನ ರೇರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಮ್ಕ ವಿಂಗಡಾಂಕ ದಿವ್ಚಾಕ ಜಲ್ಲ तेत ना आम्ही ते शेड्यूल करून सेल करचे वर्सा एक पटी आमगेले इव्हेंट असता सेल इव्हेंट ते आमी कॅटेगरी करून सेल करचे एक दीस आउटडोर एक दीस मेडिसिनल प्लांट्स इनडोर सक्युलेंट्स एक दीस वॉटर प्लांट जाल्यार एक दीस गार्डन एक्सेसरीज म्हणून एक दवरचे आशिल्ले त्यातले टूल्स गार्डन रिलेटेड सो म्हाका तेतन आलोचना येयली गार्डन ब्युटिफाय करची कसले वस्तू आमी ते दवरूनचे म्हण ते तुकून म्हाका स्टोनारी पेंट केलं आर्ट कोरया त्या गार्डनांतू पॉट्सां मध्येंतू तुगेल पॉटां भितरी तशी पुरे करून हांवें डिस्प्ले केले अक्रिलिकाची अक्रिलिक करचे अशी पळय ವೆಜಿಟೇಬಲ್ वेजिटेबल क्यूट तुगेले वय बग्ग तशी पुरे पळय कोरून हांवें डिस्प्ले केलेले सेला दवरलेले मस्त सेल जाले मस्त जनांक लायक जावन मस्त ಹೊಡ್ಡನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ ಹೊಡ್ಡಾಂತೂ केला लायक आयडिया तशें म्हाका ते सुकून ते स्टोन आर्टाचे इंट्रस्ट आयले मागीर हांवें असले पॉट्स आस पळय तुगेले मातये पॉट्स ते बी हांवें कोरून गार्डनांत हांत भितरी प्लांट्स डायरेक्ट ते वयता जो प्लांट्स हांत भितरी मिनियेचर कोरून मागीर ओल्ड गेर्शी आस पळय गेर्शेर पेंट कोरून डिस्प्ले केल्ले गार्डनांत दवरून म्हणजे खंयचे रितीर तुवें ब्युटिफाय करूं जाता गार्डन ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ आणि पेपर ಉಂಡ ओल्ड थर्मोकॉल बॉक्स हाक एक नमने पॉट प्लांटर्स कोरून ताका ताजेर पेंट कोरून हांवें त्या एक डिस्प्ले केलेलो आसा सो त्या मिडियमारी हांवें एक आर्ट आयडियाज हांवें दिल्या कोणा पुरे इंट्रस्ट आस पळय क्रिएटिविटी तुमकां तशें हसिरू बुट्टी तुकून मागीर ते स्टोन आर्ट एक स्टार्ट केलें आजीक हांव टायम मेळ्ळो तेन्ना करूं पळयता आता येस कितें हसिरू बुट्टी एव्हरी इयर आसा आमगे एक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इयर वर्सा एक पटी पयरी आशिल्ला ह्या वर्स फर्स्ट टायम 2 पटी आमी प्लांट सेल म्हूण दवरलेले फर्स्ट 2 वर्सां आमी ऑफलायन केलेले एक केल घरकडे मागीर आनी एक सेकंड इयर BM स्कूल तांगेले ग्राउंडार केलेले लायक रिस्पॉन्स आयले जेन्ना आतां जेन्ना वेट करताची आमगेले केदन जाता लायक ಮತ್ತೆ एक तुमगेल कला शिक्षकी जावन विशयांत हांव क्वेश्चन घेता कला शिक्षकी जावन तुमगेल रिवार्डिंग भाग कसले आनी तुमी चोरडू वाल कसले अचिवमेंट फील कसले आसा की शिक्षकी जावन मस्त नमनार एक खुशी अनुभव मेगेलो हांवें 2010 तुकून स्टार्ट केलेलो कॅनरा CBSE एज अ ड्रॉइंग टीचर जावन शिकोवचा वता ते एव्हरी इयर एक खंयचे एक लुटी चेरडू एक ड्रॉइंगाचे इंट्रस्टा चेरडू नमून वार चेरडू वाल ಒಟ್ಟು ते मिक्स जावन ते एक खुशी विंगड ते 1 hour हांव तांकां शिकोवचेच पळय ते एक टायम कशी वता म्हूण सांगू जाय त्या पुरे एक पळयतानाच पळय एक मनांत तांगेले मेमरीज केन्ना येता मना एक खूश दिता मागीर चेरडू वाल इनोसेंट उत्तर मॅम आय सॉ यू येस्टरडे इन द टेंपल तांणे ते राखून बसून म्हाका सांगचे जो मेल ओल्ड स्टुडंट्स हांव कॅम्पस एंटर जाले कुडले मॅम यू रिमेंबर मी म्हूण निमगुचे तसर सकड एक तांगेले प्रीती आसा पळय ताका मोल बांदू जायना कळ्ळें आनी एक टीचर्स डे म्हळ्ळे कुडले कसं एक ग्रीट कोरका न्हू टिचराक हाडू विसरले तांकां म्हळ्ळे कुडले ते इन्स्टंट तांकां कार्ड केल्ले ताजेर सोडवायले आय लव भागीरथी मॅम म्हणचे यू आर माय बेस्ट टीचर तसर सकड आनी म्हाका दिवचे मॅम या तुका तांगेले हातानची मेल दोळ्यात राख इन्स्टंट म्हाका विसरले म्हूण सांगून पळय त्या जावच्यानच जे म्हूण तेय बसून केलेले असर सकड खुशी विशय आस पळय त्या मनांत हाजे पशी रिवॉर्डिंग कसं नाही प्लस मागीर एक घरा हांव घर कडेन क्लास काडटा आशिल्ली 2014 तुकून 19 कोरोना स्टार्ट जाता ताजे नंतर आतां हांव रजेंत काडटा घरांत क्लास जाल्यार असल घर कडेन एक स्टुडंट येता आशिल्ली भारी इंट्रस्ट तिका बेजीक पुरे शिकयलें हांवें एक लेवल आतां हांव तिका शिकयन जातरी ती मागीर तिका विंगड कडेन डायरेक्ट केलें एक लेवल आतां तूं आनी तुकून ह्याच सराला शीक म्हण पळय
आणि काय हायर तांतू कंटिन्यू कोण तिने त्याच काही हाय लेवल पावल्या इंडोर अंदू त्याची विषयाची शिकता असा जलरी हा मक्का आणि के विसरनीती एव्हरी इयर एक पटी येऊन मिगल पाय दोरनु मग कसने पुणे एक दिवून तुक्क विसरू ना नक्क मळरी पड कसने एक गिफ्ट दिवच्या कळवा तू मका बेसिक आणि फाउंडेशन घालले तू म्हणून सांगू नो त्या प्रीतीच पड विसरणार मग तेदना दिसता या शिक्षकी जाऊन बद एक रिवॉर्डिंग प्रोफेशन या ಖಂಡಿತ ಕಳ್ವಾ ಅಸಲ್ ಪ್ರೀತಿ ತುಕ ಕಂಚೆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತೂ ಬೆಳ್ಚಿ ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಚೆರಡು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಮೋಗಸ್ ಪಳ ಅಂತುಕ್ತ ಲೈವ್ಲಿ ದವರ್ತ ಖಂಡಿತ ತೆಚ್ಚುರುಣು ಆಗೋದು ಅಮ್ಮಿ ಫುಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ತಂಕ ಆम्ही शिकोच नाही तांगेला आम्ही मस्त शिकचीस असं म्हणून मग आता शिकयता चेडवा शिकयताना तुमगे पर्स एक सायडाक तुमकां शिकोवका आनी एक सायडा पर्सनल क्रिएटिविटी ते कशी तुम्ही ऍडजस्ट करून वरताची तुमकां खंयचे खंयचे पुराय इंटरेस्ट असता ते पुराय कशी करतात म्हाका मस्त विशयांत इंटरेस्ट आशिल्ली मिती आता हांव फुल टायम एक टीचर जावन शिक्षकी जावन स्कुला जॉईन जालें जाल्यार म्हाका विंगडाक टायम हांव कसं केला हांव गृहिणी जावन हांव हे पार्ट टाइम शिकून स्कुलांत शिकोवच्या वच्चे सो वारा म्हाका 3 दीस शिकोवचे आसता सो वरले 4 दीस म्हाका मिगेल खातीर मिगेल पर्सनल डेव्हलपमेंटा खातीर टायम मेळटा सो हांव तशी बॅलन्स केला मिगेले इंटरेस्ट अदर देन दिस म्हळ्यार ड्रॉइंग पेंटिंग पुराय तुमकां कसल्यांत पुराय इंटरेस्ट मिगेल सಣ್ಣपणे तुका हांव कळ्ळें म्हण जाल्यार म्हाका रिडींग फर्स्ट मिगेल इंटरेस्ट इथे म्हळ्यार आमी कसने लायक मार्क कळ्ळे कुडले मिगेल अन्नान गिफ्ट दिवचेच आमकां अमर चित्रकथा आशिल्ली सो थंय तुकून मगेल रिडींग पॅशन स्टार्ट जालें मस्त लायब्ररी मेंबर जाल्ली हांव मागीर तुगेले सಣ್ಣ ಕಾಮಿಕ್ಸ್ ತುಕುನು ನಾವೆಲ್ಸ್ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಾವೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಇತ್ಲ ದಟ್ ಬುಕ್ 500 pages आज बुक काही वाजिलेलं आसा आत्ता हांव वाजिता जाल्यार तितले टायम मेळना जाल्यार दिसा एक पेज वाजूच्याक हांव टायम करताचीच सो तितले फुडल्या इतले स्पीडार वाजू जायन जाल्यार एटलिस्ट हांव आज एक पेज वाजिल्लो न्हू सो त्या हॅबिट हांव आज मेंटेन केला मागीर तुगेले नेक्स्ट वर्ल्डिक जातर मेल कुकिंग पॅशन स्टार्ट जालें इथे म्हळ्यार मिगेल बामणा भारी प्रीती ते फूड खावचे मान्ने तुगेले एप्रिशिएट करचे प्लस क्रिटिसाइज करचे ताजे निमित्त म्हाका कसनय गोत ना तिलेक ताका एक लायक कोण दिवं का म्हणल्यार इंट्रस्टार हांव मिगेल कुकिंग इम्प्रूव जाल्लें मिगेले माय भारी लायक गायड मिगेल अम्मा सानेजार गेलेल दिकून हांव बद रियल कुकिंग शिकिल मिगेले मायंतल्याक रांदप ना मुनवार सकट शिकली मागीर मायंक यावें मायंगेले चड करूक शिकली आमगेले GSB तो रांदपांतू विंगड नमने फ्युजन आनी कोर्न कशी एक बोरिंग रांदा कशी लायक कोरेत तशी तुमगे इंटरेस्ट प्रकार तुमगे दुवे एक वय मिगेले कलिनरीचे इंटरेस्ट मिगेल दुवे येवन आज शेफ जाल्ले तशी म्हण येत मागीर तुगेले स्टिचिंग वर्ल्डिक जातर मेल नंदा पळोवन म्हाका इंटरेस्ट आयले त्याच जणे काही शिवणेचे भारी एक हँड एम्ब्रॉयडरी नंतर कच वर्क म्हणले कमल कडाई मागीर कसुती मिरर वर्क मस्त सकट हांव शिकून तांगेल इम्प्रेस जावन तांगेले नमून पळोवन हांव तेजे शिकून काडले शिकून काडून कपडारी मिगेले सलवारारी मागीर सलवार टॉप्स मस्त शिवयले वय ऑन अँड ऑफ एट अ स्ट्रेच म्हाका जायना जाल्यार हांव आजी कसं पुणे करूक ट्राय करता आसता मागीर म्हगेले इंटरेस्ट म्हळ्यार तुगेले भजनेचे वय रिसेंट जावन मिगेल 2 चेडू वय एक आनी एक दीस गॅपारी पूत जपाना चमकलो धूव मणिपाला शिकू चमकली घर एका पटी खाल जाले तेदना विंगड खंयचे इंटरेस्ट असल्यार एका पटी एम्प्टीनेसचे फील जातना खंयच्यान ती मन वचना आशिल्लें एक मेल फ्रेंडान म्हाका वत्ताय कोरून तू भजने क्लासा यो कितले लायक जात पळय एक नमने स्पिरिच्युअलिटी तुका कशी पीस ऑफ मायंड दिता म्हूण कळना सो थंय तुकून मुगेले भजने क्लासाचे इंटरेस्ट आयले हांव बस्ती कविता शेणयले स्वर सेवा हांगा ते तिगेले शिकता सो म्हाका भजने इंटरेस्ट एक भजन म्हणत की संगीत एक 2 लाईन एक प्रयत्न करता सणाची अयोध्या वासी राम नमो
गोकुलवासी कृष्ण नमो, अयोध्यावासी राम नमो, गोकुलवासी कृष्ण नमो, कौसल्यासुत राम नमो, देवकी नंदन कृष्ण नमो, कौसल्यासुत राम नमो, देवकी नंदन कृष्ण नमो, सीतालंगित राम नमो, रुक्मिणी वल्लभ कृष्ण नमो, सीतालंगित राम नमो, रुक्मिणी वल्लभ कृष्ण नमो, अयोध्यावासी राम नमो, गोकुलवासी कृष्ण नमो, गोकुलवासी कृष्ण नमो. तशी ಭಾರಿ ಲೈಕಸ್ ಪಡ ಆರ್ಟ್ मला प्रत्येक तसं तुम्ही व्हेरी नाईस. डान्स आणि असं की डान्स हा. करत मॅम होय व्हय. मला रे वार 1-2 दिवस डान्स क्लास आवडता. अरे वा ते त्याची बिगिनिंग झालेलं कसं म्हणाल मी धूव सान असताना तिकडे डान्स इंटरेस्ट असता. मी घरालागी सुब्रह्मण्य सदन अंतू डान्स क्लास क्लासिकल नी सेमी क्लासिकल शिकयताच म्हणून कोण हांव तिका थंय व्हरतना कडे ते लेडीज बॅच आशिल्ले त्या पळोवन थंय जॉइन जाल्ले हांव. एक 5 वर्स बरी वत आशिल्ली. मागीर एक वापस एक 3-4 वर्सां गॅप आयले मी दूर 10th आयले म्हणून हांव राबयले. मागीर तिका कॉलेज लेवला पावता वापस म्हाका एक फ्रेंडान आपोवन म्हाका वापस एक इंटरेस्ट सो आजी ते कंटिन्यू करता. मना एक खुशी जाता एक एक्सरसाइज जाता स्ट्रेस रिलीज जाल्यार हांव भजन आनी म्हगेले डान्स पळयता चुकोवच्या पळयना जलतीतलो हांव अटेंड जाता. आणि भागीरथी तू म्हाका लँग्वेज आमची तुमका मस्त इंटरेस्ट आसा म्हणून सांगिल्लें सर या एक असो विषय म्हणून सांगेत की एक कसं म्हळ्यार मी ल्हान बँक आशिल्ली मी ती आमकां एवरी 3 years एक फावटी ट्रान्सफर आसताशिल्ले. सो विंगड स्टेट वतना एक थंयची लँग्वेज आमकां शिकूकाची उपाय ना. सो चेन्नई आसतना म्हाका तमीळ शिकूं आशिल्लें. मागीर इन स्कूल आमकां 3rd लँग्वेज संस्कृत. सो ते तुकून म्हाका त्या लँग्वेज शिकचेक इंटरेस्ट डेव्हलप जालें. मागीर तुगेले गोवा येतना इवन कन्नड जाल्यार आमकां गोतनाशिल्लें. सो हांव हांगा मंगळूरा 7th मंगळूर आयली तेन्ना कन्नड म्हाका बेजीक तुकून शिकून हांव लायक मार्क काडलेलो इंटरेस्ट घेवन नाजाल्यार म्हाका कसं ह्या नाशिल्लें. फ्रॉम द बिगिनींग म्हाका शिकूंक आशिल्लें. सो कन्नड लोकल लँग्वेज जाल्यार हांवें तें कश्ट करून शिकिल्ली. मागीर 8th गोवा वतना थंय आमकां 3rd लँग्वेज फ्रेंच आशिल्लें. पण आमकां ऑप्शन आशिल्लें मराठी कोंकणी जो फ्रेंच. आमकां टीव्ही प्रोग्राम्स पुरे मराठीन आयिल्ली मी ती मराठी शिकली. मागीर कोंकणी वय आनी कसं म्हळ्यार आमकां फ्युचरान तूं नॉर्थाक चमकल्यार थंय मराठी कोंकणी आसना फ्रेंच आसता म्हणून सांगून फ्रेंच चूज केलें. आमकां बेस्ट टीचर आशिल्ली ते एक फॉरेन लँग्वेज म्हणून आमकां फील जायना. सो ते 3 वर्सां फ्रेंच शिकली जाल्यार ते 10th नंतर हांव म्हळें मरी मागीर मस्त कंटिन्यू करूं जाय न्ही जाल्यार ते मनान तो आश दवरला. तेन्नाचे टेक्स्ट बुक्स आतां देवून घेतला फ्रेंचाचे संस्कृत शिकू का म्हणून मना आश आसात. मेल पुत्ता वाडीक आसा डिसेंबरांत. सो जत तरी हांव चिके फ्री जाता म्हूण लेखता. सो ह्या लँग्वेजीस मुखार ह्या 2 लँग्वेज पर्टिक्युलर जावन म्हाका मस्त मुखार शिकू का म्हणून मनान आश दवरून घेतला. असं देव खंडीत कोण दिता. तुम्ही या नमुन्यात प्रत्येक आर्टाचे डान्स भजन संगीत आणि पिक्चर ड्रॉ करचे प्रत्येकांत हें आसा. तुमकां कला पर्सनली वैयक्तीक जावन तुमकां कसं मिनींग दिता. समा आलोचन केलें म्हण जाल्यार म्हगेले लायफाचे अनुभव प्रकार म्हाका दिसता ते कले निमित्तीची म्हगेले म्हाका एक आयडेंटिटी आयला म्हणून येता. आज हांव त्या कलेक इम्पॉर्टन्स दिवन जातली जाल्यार हांव एक सिंपल गृहिणी जावन आसताशी. हांव कोण म्हणून कळनाशिल्लें जाल्यार आतां कले निमित्त हांव एक शिक्षकी बहीण म्हाका एक आयडेंटिटी आयला. प्लस
मिगेल बामणान मिगेला पस चड तांणी ते होगळशिताना मिगेल आर्ट वर्क दाखयतना तांगेल मन आशिल्ले ते प्रीती आनी रिस्पेक्ट मिगेल चेडवांकय त्या विशयार मिगेल रिस्पेक्ट घरकडच्यांक रिलेटिव्सांक जावं तांणी ते होगळशिताना ताक एक मोल बांदू जायना वयना प्लस हे कले निमित्ती म्हाका दिसता केलो कॅम्पांत हांव पार्टिसिपेट करतना मिगेले ते सेल जालेले दुडवान हांव कॅन्सर पेशंटाक डोनेट केला एक आर्ट कॅम्पाचे एक आर्ट कॅम्पांत आमकां आमगेले सेल जालेले दुड्डू नेरे पीडित जनाक उवार सो तशें आमी डोनेट केला मागीर एक ते तुगेले DC ऑफिसांत एक आमकां एक आर्ट कॅम्प आशिल्लें कशें म्हळ्यार मंगळूरचे ओल्ड हेरिटेज पूर्व तोरणा म्हणून आर्ट कॅम्प थंय कशें म्हळ्यार फुडले सकड आमगेले मंगळूरचे ओल्ड बिल्डिंग्स तुगेले ते क्लॉक टावर मागीर केलो हंपन कट्टा कार स्ट्रीट आतां पुरे चेंज जाला पळय सो फुडले जनाक ते मेमरी अंतू आसका म्हूण सांगून आमी ते कॅनवासार काडलेले आसा सो तांतू पुरे पार्टिसिपेट करून इन अ वे ते डेमॉलिश करचे पयशे फुडें वचून की केलो सकड ऑलरेडी डेमॉलिश जाल्लेलो आमी ते फोटोज पळोवन आमी ते हांतू भितर काडला कॅनवासार करून पळयला मागीर केलो सकड हे पुरे आमी कॅनवासार केलेले निमित्ती नेक्स्ट जनरेशनाक पळोवचा मेळटा आतां आशिल्ले जनरेशनाक कोण पुरे ते अनभशिला पळय तांगेल मेमरी सांग तांकां खूश मेळटा स्वीट मेमरीज सो हाजे थ्रू हांव म्हाका सोसायटीक कसं एक दिवच्याक सन्ना रितीरी हांव सोसायटीक कसं एक कॉन्ट्रिब्यूट केला आर्टा निमित्ती म्हणून म्हाका फील जाता सो हांव लेक्चर कसं म्हळ्यार म्हाका लायफ इज माय आर्ट तशी आर्ट इज माय लायफ as a nature lover also as a creator ती एकांत तशी मीनिंगफुल म्हाका एक आयडेंटिटी आयिल्लीची म्हगेल्या आर्टा निमित्ती प्लस हांव एक शाई नेचर आशिल्ले जाल्यार आर्टा फिल्डा गेले निमित्ती म्हाका एक मस्त एक्सपिरियन्स मेळ्ळो एक टिचींग एक्सपिरियन्स एक्सपोजर लायक मेळ्ळें चावडींत जॉयन जाल्ले निमित्ती मस्त आर्टिस्ट जाल्ले अनुभव मेळ्ळो शिकू मेळ्ळें हांव अंतू भितर वचना जाल्यार घरकडे आशिल्ले जाल्यार तें म्हाका शिकू मेळना आशिल्लें सो म्हाका दिसता आर्टा निमित्तीची म्हाका व्यक्तित्वांत एक बदलावण आयला म्हाका एक डेव्हलपमेंट आयला म्हणून कसले चॅलेंजेस आयले तिकीनी तू फेस कोणते मुखार केले व्हेरी गुड खुशी जाली आतां आमगेले भिक्षकांतूय चिक्के प्राय जाल्यार आर्ट आनी कोरपा जाल्यार सान प्राय शिके जाल्यार जाता प्राय जाल्यार करेत म्हणल्यार एक विशयांत एक दोनी सल्ला दिता हांवें सांगचें म्हळ्यार फस्ट पेरंट्सांक तांगेले चेडवांक कसं इंट्रस्ट आसा पळय ते रेकग्नायज करून तांणी सान तुकुनूची शिकू घालता कित्या म्हळ्यार तांकां मस्त करूं जाता टायम मेळटा असं व्हड न्ही तुगेले चायल्डहूडार तूं कर न्ही तूं टीनेज लेवल आयल्यार तुमगेले इंट्रस्ट ते सोशल मिडियार आनी पळोवन टायम वेस्ट करचे पशी तुमगेले त्या टायमार ते प्रायम टायम ते यूज कराची तांतू तुमगेले हॉबीज डेव्हलप कराची सोशल मिडिया तुकुनी तुमकां कसं बेनिफीट जाता तुमगेले पर्सनॅलिटीक ते यूज करून तुमगेले हॉबीज नर्चर कराची म्हणचे आतां त्या एजाचेर आमी कर न्ही मिडल एज्ड करियर ओरिएंटेड आसाची तांगेले मनांत कसं म्हळ्यार म्हाका टायम ना हांव रिटायर्ड जातर करता जो एक हाऊस वायफ आसा हांव म्हगेले चेडवान सेटल जातर करता तसं न्ही तिका कसं की पुरो आश आसा शिकच्याक या तुगेले म्युजिकल इंस्ट्रुमेंट शिकचे आश आसता नमून वार आश आसता डान्स शिकूका जो तुगेले क्लासिकल आर्ट शिकूका नमून वार आसता आशी मिडल एजाचे थिंकींग तशें आसता हांव रिटायर्ड तर करता तेदन तुका हेल्थ इश्यू येवन तुका टायम मेळना जाल्यार सो तसल्यान कसं म्हळ्यार आयज दीस मेगेलो म्हूण सांगून आज तुकून एटलिस्ट तुगेले बिझी शेड्युलामध्ये तू 5 मिनिट 10 मिनिट ताका डिवोट करायचं जो वीकेंड तशी ट्राय करीत रिटायर्ड जाला तू तुगेले फ्री टायम आसा तसल मनशाक त्या मोमेंटाक तू फ्री आस म्हणटना यू शूड परस्यू दॅट इज ऑल्सो अ रायट टायम केलो जना एज जाला कळवा मेगेल अन्नान अराउंड 65 वर्स म्हणटना तो 69 गेलो जाल्यार 65 वर्सारी ताका मस्त हेल्थ इश्यू
डायलिसिस आशिल जलरी त्या टायमार ताणें एक कंप्युटर क्लासा वचून लोनलीनेस हें करच्याक डायवर्ट करू वय मन डायवर्ट करचे कंप्युटर क्लास जॉईन जावन एक कोर्स करून एग्जाम दिवन सर्टिफिकेट घेतिल तागेले हेल्थ कांय ताका कोऑपरेट करनाशिल जाल्यार तसलेच असल कितले हें फुडें मेगेल आहा न्हू जाल्यार कितले जन अचिवर्स आसाचे ते सुधास चंद्रन म्हणलें वय न्हू तुगेले इंडियन एक पाय नॉर्मल आशिल्ली मनीशी एक्सिडेंटार पाय गेला तसल आसतना तिणें कितले पाय घालून गेले आनी तो एज केला वय न्हू रवींद्र जैन म्हूण तो सिंग म्युझिक कंपोजर ताका बाय बर्थ समज दृश्टी येनाशिल्ली जाल्यार ताणें अचीव केला तशें आसतना आमकां पुराय सम दिला देवान तशें आसतना आमी कसलेक हें कोरका म्हाका जायना म्हाका हेल्थ ना अशें ना म्हूण तेन्ना कसं कोरका म्हळ्यार खंयचे एजाच जावं तुमकां कोरू जत्ता म्हूण लेकून एक स्टेप घेवका कोरच्या प्रयत्न कोरका कळवा आर्ट कितलीं जाण पार्किन्सनाक पुरो आर्ट थेरपी म्हूण करतात हॉस्पिटलांत आर्टिस्टान वचून तांकां अशी पळय ऑनररी शिकोवचें तें ताजे निमित्तानी कोर न्हू एज जाल्ल्यांक पुरे मेंटली अलर्ट वय तांगेले ब्रेनांत पुरे सेल्स एक्टिवेट करूंक आर्ट यूज करताची थेरपी जावन आर्ट थेरपी व्हेरी नायस सो कितलो बेनिफीट आसा खंयचे एजाच्यान कोरयेत शिकच्याक कसले टायम लिमीट म्हूण ना आयज दीस मेगेलो म्हूण सांगून हें कोरका तशें आसतना वेन यू आर नॉट तुमकां केन्ना कोरूंक जायना म्हळ्यार स्टेज येता पळय तेन्ना वेन यू लूक बॅक आस पळय हांव कसले कर न्ही म्हळ्यार फिलींग येना तशें हांव कसं म्हणचें म्हळ्यार खंयचे एजाच्यान टायम वेस्ट करना तशी तांगेले आशिल्ली इंट्रस्ट परस्यू करूंकाची वेल थॉट करेक्ट परफेक्ट वय भागीरथी तुमगेला आतां उलोवन भारी खुश जाली तुमकां मस्त धन्यवाद तुम्ही हांगा येयल्याक अँड तुमकां आनीक तुमगेलें जीवन आनीक मस्त करचें तशें जावो म्हणून आमी देवा लागीं प्रार्थना करताची तशीच आमगेल विश्व कोंकणी सुकून शुभेच्छा दिता धन्यवाद कसं म्हळ्यार तुम्ही हांगा विश्व कोंकणीक आमकां आपयले म्हगेले एक परिचय दिल्ले हांव म्हणचें कसं म्हळ्यार सकड कोंकणी उलयतल्यांक हांगा विश्व कोंकणी हांगा येवन म्हाका कळ्ळें कितले सकड लायक विशय आसा कळवा हाजी बेनिफीट घेवका कोण जाल्यार वीक्षक कोणें पळयता आसा म्हूण जाल्यार हांव सांगिल्लें तरी एटलिस्ट येवन पळोवन हाजी बेनिफीट घेयाची आनी कितले तुमकां अंत चुकून अभिवृद्धी जाता म्हूण त्या विशय अंत चुकून तुमी म्हाका आपयल्याक म्हगेले परिचय केलेल्याक मस्त धन्यवाद म्हूण हांव सांगता मागीर सगळे टिमाक तुमगेले देव लायक आरोग्य दिवो आनी आनीक हे अभिवृद्धी जावो आमगेले विश्व कोंकणी आनी आमगेले समाज आनीक ग्रो जावो गेले म्हूण हांव मागून धन्यवाद दिता नमस्कार थँक्यू सो मच थँक्यू मॅम आतां आमगेले विक्षकांकय आतां आमकां हांगा आमगेले संदर्शनांतू मस्त सकड विशय कळलेले आसा आनी हांगेले आर्ट म्हणू ओन्ली विथ कॅनवास आनी पेपर म्हणू हें करनी तांतू भितर हांगेले ब्रश स्ट्रोक एक सूर केलेलीची म्हळ्यार म्हणजे मुखार वतर आपलींची तशीच आमकां खंडीत साध्य आसा म्हळ्यार हांगेले 2 उतरांनी आमगे कळ्ळें तुमी सकडे कांय पूण एका आमगेले जिवनांतू लायक करूंक ट्राय करया म्हूण सांगताची हांगा आमी मुक्ताय करताची सकड विक्षकांक नमस्कारू तशीच आतां आमी आमची गेले कोंकणी भाशा तांत एक 2 शब्द आज आमी उलयताची भागीरथी तुमकां गोत आसल्यार एक सांगीत की म्हगेले मायन फुडें दरवटो म्हळ्यार शब्द यूज करचे आशिल्ले म्हळ्यार दरवट आस पळय फुडें घर आशिल्लें घरान आतां ते वर्ड ना ना म्हळ्यार आतां फ्लॅट आनी आसचे देखून हळ्ळे सायडीन आसच्या पुरो जाल्यार आमगेले मंगळूर सिटींत आनी पुरे फ्लॅट आशिल्ले दरवटो म्हळ्यार वर्ड आतां जनरेशनाक वतना आसच्या पुरो दरवट म्हळ्यार घराचे एक मुखावेल पार्ट ते बैसून उल्लोचे नेबर्स आलोट दरवटार संजेचे पुराय काम जातरी फुडली जनाल एंटरटेनमेंट सुख दुख उल्लोचे दिनचर्य उल्लोचे सो दरवटो तशीच मायदर घराचे भायर वचचे हे आस पळय इंडिपेंडंट घरान मागशी वाट एक मायदर म्हणून वय आतां मायदर येना फ्लॅटांत फ्लॅट आशिल्ले वय ना एक एंट्रन्स मात्र सो दरवट आनी मायदर म्हळ्यार वर्ड फुडले सो हांव लेखता एक आतां उडगासा येता जनरेशनाक वय आनी त्या प्लेसा एक खूश आसा बैसून उल्लोचे आनी तो सुख दुख
तुगेले सुख दुखांत उलयता शेअर करशे शेअर करचे हेल्प पावचे त्या दरवट्यार बेसून मस्त मेमरीज शेअरिंग आणि शेअरिंग शेअरिंग करेक्ट दरवट आज आम्ही 2 वर्ड शिकलींची दरवट आणि मायदर मायधर थँक्यू सो मच नमस्कार नमस्कार नमस्कार